Predica istano. Bagiwon Polycarp poयल्या शेंकड्यांत तो जियेलोलो. आनी सदांच ताचें जिवीत, ताचें कालीस जेजूक लासतालें. आनी ताका मार्टरडम फावो जालें आनी ताका उज्यांत लासूंक जिवेशी मारूंक ताका फॉर्मायलेलें. पूण ताची कूड उज्यांत लासलोली ना. कित्याक इतलें प्रामाणीकपण ताणें आपलें जिवीत तो जियेलो. आनी ह्या प्राचीत काळांत आमकां सगल्यांक आमंत्रण दिता आमी आमचें जिवीत प्रामाणीकपणांत, भरवशांत आनी भावार्थांत जियोंक. देवान आमकां सगल्यांक आपल्याच भाशेन ताणें रचला, इन हिज इमेज अँड लायकनेस. तर आमी दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक फावो. आमी भाव भयणी कशीं एकवटांत रावंक फावो. ह्या प्राचीत काळांत आमी सगल्यांक भोगसूंक फावो. आनी ह्या प्राचीत काळांत आमकां तीन वस्तू आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक आमकां सगल्यांक आपयला. पयले सुवातेर मागणे कित्याक? मागणे करून आमी देवा भशेन परतून येवंक. आमच्याच पासत मागणे करूंक न्हय, पूण दुसऱ्या पासत आमच्या भावा भयण्या पासत मागणे करूंक. आनी जेन्ना आमी मागणे करता, देव आमचे मागणे आयकता. दुसरे सुवातेर उपास. आयज फ्रायडे आनी जायतीं जाणां आमी उपास करता. आनी जेन्ना आमी उपास करता, जेजू आमकां सांगता, माथ्याक तेल लाय, तोंड तुजें धू, आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक उपास करिनाका. आमी उपास कित्याक करता? कित्याक आमी पातकी म्हूण वळखूंक. ताका लागून आमी उपास करता. आनी तिसरे सुवातेर दान, आर्म्स गिवींग. आमी दुसऱ्यांक दान दिवन आमी मोगाची आनी सेवेची मनशां जावंक फावो. आनी खेरीत भाशेन आयचे शिव वर्तमान आमकां सांगता आमी दान कशे भाशेन दुसऱ्यांक दिवंक. तूं भेटयता तेन्ना कसल्योय गुन्यांव आसा म्हूण तुका उगडास येयले जाल्यार तें दान तूं थंयच दवर. पयले तूं वच आनी तुज्या भावा भयणांक शांती कर. आनी मागीर परतून ये आनी तुजें दान तूं देवाक भेटय. तर आयच्या शिव वर्तमानांतसून जेजू आमकां 2 शिकवण दिता. पयले सुवातेर आमी आमचें जिवीत, क्रिस्ती जिवितांत आमच्या भावा आनी भयणीन आमकां वायट केलें जाल्यार आमी तांकां भोगसुया. आनी दुसरे सुवातेर आमी तांकां वायट करचें न्हय, पूण वायट करचे बदलेक आमी बरें करुया. आनी जरी तर आमी ही 2 वस्तू केली जाल्यार, मोग दाखयले जाल्यार, भोगसोन दुसऱ्यांक दिलें जाल्यार आमकां सगल्यांक सुर्गीचें राज फावो जातलें. आमेन.